Age 12, Poishila Desantle, page 112. Poishila Desantle, Shizuk Bozum Kaile. Poishila Desantle, Shizuk Bozum Kaile. Poishila Desantle, Shizuk Bozum Kaile. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफे आसूं. सुम्या जेजूचे आप परगटणीची दोबाजीक परब आयज आमी समोरुमता. तो तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत धरून ह्या मिसांत आतां वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी आमचो वेळ देवाक दिता. पूण घरा उठली म्हणटोच न्हिदच्या आदीं खूब पाटी दिना. आमच्याच चिंतनांनी उतरां आनी चालींत आसता आनी हो वेळ ताका दिवंक ना. म्हणटच कितें जाता, ताका तर आमी वेळ दिवंक ना जाल्यार आमचोच म्हणून हितून फायदो जायना, आमकां फायदो जायना. कित्याक जितलो ताचे बरोबर संबंद आमचो आसता तितलें ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक घडोवन येता. तर आमी ताचे बरोबर वेळ सारला जायत, पूण आमी तर आमचें सगळेंच ताका दिवंक ना. आमच्याच चिंतनांनी आसलेल्यान जाल्यार हें एक पातक. तर आमी ह्या वेळार ते भाशेन ह्या फुडें करचें ना म्हणून ताका भास दिवया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें मोगसणें मागया. सगळीं जाणां काळजान ताण म्हणया. हांव पातकी सोरपोदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Page number A4. Moima Deva, Moima Deva, Kunsorgi. Moima Deva, Moima Deva, Kunsorgi. Anisha. Jaista so sabi anishanti tajaista so sabi moima
आमच्या सुर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मोकामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. आता आमी बसून देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ, पोरजोडीत जा, उदेलो सुर्या. जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजाचेर काळोख विस्तारला. तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा परजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या परजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सो भोंवती फिरय, सो भोंवती पळय. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात. पयस सोटयां येतात. सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातार दोन हाडटात. अजाप जावन सोगलींच परजोडीत जातलीं. होय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतलीं उटां मिद्यानाची आनी एफेसाची इस्पा भायर कोरां. शेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सोगलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुतांच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यान न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमीच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. तारशांचे आनी दिपां जुवांचे राजा आपलो राज दोन घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणक्यो घेवन पावतले. अराबियेचे आनी इथोपियेचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले. सोगले राजा ताची सेवा करतलीं सोर्व राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुबळ्यांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. भागीवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप.
भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें म्हूण यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातोलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भागिवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभवर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर. देवाचें वडपकार. सगळीं उबी रावया, गीत घेवया B9 श्लोक 6. Sorves barak soy soy, sorves barak soy soy, sorves barak soy soy, sorves barak soy soy. Aki povit sapa, iku sojo usma, sogran doshi pota, tizo ikbon rakta. Sorves barak soy soy, sorves barak soy soy, sorves barak soy soy, sorves barak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफिया सो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेदना जुदेयाच्या बेतलेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मलो तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताच्या नोकेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोड राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो तो ते विशयी तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. ताणें ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां, आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यावन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निबजवतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक खुशीन आपूण व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलें ते विशयी हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदें तेन्ना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावन थांबलें. नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपुटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका
ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंद्रोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान ताका सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तोमोन्ये Wakani tuka Krista. भयणीन भावनो, ते विद्वान जेजू सरशी सोरपुटून ताका आपली देणी ताणें समोर पिली. भांगार, धूप आनी गोंद्रोस. भांगार राजाक, धूप म्हणजे देवाक आनी गोंद्रोस म्हणजे जेन्ना एक मनीस मोत्ता ताका ते लावन ते म्हणल्यार निकी पितात. हे विद्वान कशें म्हणून थिंचर आयले पळय, ते म्हणूंक लागले आमी ताचे नेकेत्र पळयलां आनी नेकेत्र पळोवन आमी हांगसर बेतलेमाक आयल्या. कित्याक नेकेत्र हांगसर पुरान आयले म्हणजे कितें, सगळ्याच्या आमच्या जिवितानूय देव आमकां वत्ता, तो आपयता आनी आमच्या नेकेत्रा प्रमाणे आमी चलत आसता. पूण ही म्हणून वेतां आमी आमच्याच सोदांत वेतां खूब पाटी, कित्याक आमकां हें आमचें जिवीत बरें जाल्लें जाय. पूण थिंचोर आमकां कितें म्हणून मेळटा, आमचें जिवीत मेळटा तें आमचें न्हय, तें देवाचेंच जिवीत आमकां मेळटा. कित्याक देव आमचें सगळें आसा. तर जेन्ना आमी ताका आमचें सगळेंच समोर पिता तेन्ना तो आमकां आपल्या जिवितान बोत्ता आनी आमी हिंचो भाग ताचो जियेता आमच्या जिवितान तें आमकां कळीत जाता. पळयात पयल्या वाचपान कितें जाता पळय तें. देवान विंचून काडलेली पोरजां, तांकां सगळे नेम दिल्ले. ती म्हणून तूं आपलें जिवीत देवा सगळें सादतालीं नेमा प्रमाणे. पूण कितें जाता, केन्नाय मागीर तें कोत्ता कोत्ता वाज येता, दुसरी म्हणून तूं चिंतना येतात, दुसऱ्या कडेन पळोवन आमचें विसोत्ता आनी हे भाशेन आमकां पातकान पडोंक संदी मेळटा. पातक करपाक कोण आमकां संदी दिता? पयले सुवातेर आमी जेन्ना देवाक पयलो वयलो स्थान दिना तेन्ना आमीच आपल्यापणान जियोंक लागता आनी आपल्यापणान जियेलीं की ना मागीर देंवचार, ताका आमी वदृश म्हणटा, देव आमचें जिवीत चलोवंक लागता. मागीर आमचीं चिंतनां बदलतात, आमी शिटूक आसना आनी कितें आयलें की ना, जशे भाशेन एवेक त्या देंवचारान म्हणल्यार तूं सोरपान जशे भाशेन तिका फुसलायली आनी फसयली, तेच भाशेन तो आमकांय कोत्ता. आमकांय कितें ना कितें सांगता आनी आमचेंच व्हडपण अदीक व्हरून वयर धरूंक तो चिंतता आनी आमी तांदूळ पडटा आनी हे भाशेन आमचें व्हडपण आमी दाखोवंक सोदता. देवाक मागीर विसोत्ता आनी हे भाशेन आमचें सगळेंच जिवीत मागीर ओगडायता. तर हें अशें घडना जावच्याक आमी सदांच ह्या पोरजेक कितें जाता, तीं आपलेपण आपले देवाचें जिवीत सोडटात आनी एकलो हे भाशेन जियोंक लागलो की ना, तो मागीर दुसऱ्यांक नमुनो जाता वायटाचो आनी तो दुसऱ्यांकूय आपलें सगळें ओडून घेता. आनी हे भाशेन कितें जाता, जे कोण शिकलेले आसात तांकांय देंवचार फुसलायता आनी मागीर सगळेंच बिगडटा. बिगडलें म्हणटच कितें जाता, आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जावंक लागता. दुसरी मागीर आमकां कंट्रोल करतात. आमी समजता की आमी कंट्रोल करता म्हणून. ना, दुसरी आमकां आपल्या उतरांनी चालींतल्यान कंट्रोल करतात आनी आमी जबरदस्तीन मागीर तांकां कंट्रोल करूंक सोदता. मागीर गोंदळूच जाता. ह्या गोंदळान मागीर आमकां वत्ता. आमी आमचें सगळें नान मागीर आमी बोनकोणीत कशीं आसा. तेच भाशेन ह्या इस्रायलीताक लोकांक तशें घडलें. तांकां आपल्या जमनींतलीं इस्रायलांतलीं तांकां कैदी करून बेबिलोनांत वेतले.
पूण थंयसर गेल्या उपरांत तांचे दोळे मागीर उक्ते जाले. मागीर ती प्राचित करूंक लागलीं आनी पोत्तून देवान तांकां हाडलीं. तांकांच हाडली न्हय जेरुसल्यांत, पूण दुसरीं येवंक लागलीं तांकां लागून, कित्याक तीं खरीं देवाक बोसतालीं. आतां हे भाशेन आमच्याय जिवितांत जातलें. जेन्ना आमी खरीं भितरल्या भितर जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी बोजूंक लागतले, तेन्ना आमचें जिवीत बदलतलें. आमी दुसऱ्यां पासत न्हय, जेजू पासत आनी जेजू वरवीं जियेतले. आनी तें बदललेलें जिवीत आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां. कशे भाशेन आमी जियेतले पळय तें, हें सगळें देणें देवाचें. आनी देवा सगळें आमी हे भाशेन आमचें सगळें सरपुटून दिलें की ना, मागीर तो आमकां तीच देणी आमची अदीक बरी करून दिता आनी आमी खुशाल बरीत जाता. कित्याक आमी न्हय, देवान दिलेली देणी, देवाचीच देणी तो आमचे सगळें वापरूंक लागता आनी हे परी आपले राज तो स्थापन करता. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक आर्गां दिवया. पयले सुवातेर पळयात, तुमी वेळ काडून हांगसर आयिल्लीं आसात. सकाळीं उठून सगळें करून हें देव आमकां खरेपणी मानतलो आमचें आनी आमकां तो देण्यांनी बोदतलो, कृपेन बोदतलो, बरेपण दितलोच. दुसरें म्हणजे हांगसर आयलीं की ना, आमी आमच्या मनांतलीं चिंतना, भावना, चाल आनी जे आमचे आवडे आसात, जे आमची अपेक्षा आसा, ती सगळी देवाची सवय दवरया. ही आमी आमची भांगरां कशीं दवरलेलीं आसा. कित्याक म्हणून हांकां चिटकोन रावतात आमी. हें आमकां सूख दिता, खूब पाटी दिना. तर हें सगळें आमी ताका दिवया. जशे भाशेन त्या विद्वानांनी दिलें, आमी तेच भाशेन विद्वान जावया, सगळें जेजूक ओपून दिवया. आतां आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातले. स्वतंत्र जालीं की ना, मागीर आमकां आमचें जिवीत कशें आसा तें खरें दिसती पडटलें आनी तो मागीर आमकां सुचयतलो कशे भाशेन आमी फुडलीं पावलां ताची सवय मारूंक जाय पळय तें. कित्याक तो जावन आसा आमची वाट आनी तो आमचें जिवीत परिपूर्ण करतलोच. हें आमी मनांत धरया. आनी हें सगळें घडच्याक तुमी सगळीं जाणां मागण्यांत आसतात. तुमी मागण्यांत आसली म्हणटच तुमी देवाक वेळ दिता, पूण हो वेळ ताका पूर्णपणान दियात. सगळें आमचें हात इतलेंय कितेंच पाटी दवरून नासतना सगळें ताका दिलें की ना, तो मागीर तें काण घेता, आमकां स्वतंत्र करता आनी आमकां बरेपणांत बोधता. हे भाशेन 5 मिनट तर आमी जेजूक भायर सुस्कार सोडटना आमची चिंतना, आमची भावना, आमची अपेक्षा, आमची आठवणी सगळें तो ताका दिलें. तो ताचेर आशिर्वाद घालून तें सारकें प्योर करता, नितळ करता आनी आमकां दुसऱ्या सुस्कारांत ह्यो नितळ वस्तू केलेल्यो आसात त्यो आनी आपलें बरेपण बोधता. आनी हे परी 5 मिनटांनी आमी सारकीं शुद्ध निर्मळ जाता. आनी हे भाशेन हें देणें आमकां दिवन आमी न्हिदोंक गेलीं की ना, देव मागीर आमचें सगळें आख्खी रातभर वावुरता. सकाळीं उठलीं की ना, देवा सगळें आमच्यान उठोंक जाता. कित्याक देव आमचें सगळें आसा. ताका उठले तेच भाशेन उठोवन आमचें जिवीत सारलें की ना 5 मिनट, बाकीचो आख्खो दीस सोंपेपणी ताच्या एकवटांत, ताच्या आसण्यांत आमी सारूंक लागतले. आनी बाकीचें तो सगळें आमकां दाखयतलो. आमी खुशाल बरी जियेतले. आमी ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक जावंक लागतले. हें देणें तो आमकां दितलो. कित्याक सायबान हेच भाशेन आपलें जिवीत सारलें आनी तो आमकां एक नमुनो जाल्लो आसा. तो आमचे पासत मागता आनी ही देणी आमकां हे सगळ्या जाणांक फावो करतलो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. ह्या एकाच सुस्कारांत हो वेळ आमी पूर्णपणे जेजूक दिवया. जेजू आमचें सगळें बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. ताचें सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर काडया. आनी ताचें दवरलें की ना, होच एक सुस्कार आमी पूर्णपणे जिवंक लागलीं की ना, बाकीचे सुस्कार आमचे अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी जिवंक लागतले. पूण आपलेपण आमी ताका दिवया आनी देवपण आमी अदीक आनी अदीक पत्करूंक लागया. आनी देवपणान जियेलीं की ना, तो खरेपणी आमकां स्वर्गार जशें संवसारांत सूख, संतोश, आनंद सगळीं देणी आमकां तो दितलो. आनी त्या देण्यांनी आमी परतून ताकाच दिवन
तो आमचें जिवीत चलयतलो. हे भाशेन स्वर्गार तशें संवसारांत जावंक लागतलें. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां ह्या वेळार आमची मनां उजवाडायले. आमी सगळेंच तुका समर्पिता. कितेंच आमचे सुरशीं दवरिनासतना तुका दिवन तूंच ती देणी आमकां दिलेली वापूर आनी तुका आमी सहकार करतल्या तुजेच कृपेन बरोवन. सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी ज्या भावार्थांत आमी वाडलेली आसा त्याच भावार्थान आतां आमी उचारून आमचें जिवीत देवा सोबें खोलावया. बरोबर म्हणया, सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ्यानो, देवा मुखार सरपुटून ताका नमस्कार करुया आनी आमच्या जिविताचीं भांडारां उगडून काळजांतलीं किरकोळ देणी मागणे रुपान जेजूच्या नांवान बापाक समर्पुया. पवित्र सभेचे वडिलांनी क्रिस्ताचे गूट अदीक खोलायेन समजूंक आनी समारंभूंक आनी तांचो अर्थ आनी समजणी साद्या उतरांतल्यान भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां देव कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयताल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळपाचो आपस्वार्थ फाटीं दवरून परजेचो खेरीत भशेन दुर्बळांचो, तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचे उदारगती पासत वावरूंक देव मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. आमची मागणे आयकून घे बापा. ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सांत पावल मारतना क्रिस्ताचे परजोळान बरोवन चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोडण्यांनी ताचे नीज गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणे आयकून घे बापा. संवसार इतलो आधुनीक जाला तोरूय संवसाराचे आनी खेरीत भशेन आफ्रिकेच्या जायत्या भावां भयणांक क्रिस्ताची वळख मेळोंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां ताण लागलेली आसा. तर असल्या मिसावांनी जेसूक परगटूंक सोबर देव आपोवणी आनी क्रिस्ताचे काळजीदार संदेशकार फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. प्रितीवंत बापा,
आज तुका भेटूंक भांगार धूप आनी गोंदरोस घेवन आमी येवंक नात, पूण उंड्या सोऱ्या दाना बरोबर आमची किरकोळ मागणी हे वेदीचेर आमी दवरता. आमच्या मागण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या नव्या वर्सांत भितर सोदतना आमचें जिवीत तुज्या आशिर्वादान भर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तेच परी आमी संवसारा पासून मागया ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां सोडोवच्याक. बसात तुमी. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C10 Bava Boini, page 32, C10. Bava Boini, Baba Beto, Baganaka, Rupenaka, Amlakanza, Sovevomu, Jésus, Duše Karismata, Aicha Disa, Akishini, Deva Koshi, Kurisliku, Mokan Vengon, Jivit Soru, Jésus, Duše Karismata, Jésus, Magda, Koshindita, Soglens Bože Baba Mogda, Jésus, Magda, Koshindita, Soglens Bože Baba Mogda. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदिता देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नख्या पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोरपोदिता देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंदरोस घेवंक येवंक ना. बोगोर गांवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याचेर रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी बावडतान वळखता, ताचें बलिदान कोत्ता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेवंक. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट काड म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें शासनीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोद पूत तुजो आमचे विनाशी सोयमान दिश्टी पडलो. ताचें अमोरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सोयम नवें केलें.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvis motu, sorgani sosan, volatusha voi bavan, usorgituka soi soi, sorves porbacina vie, tataka soi, usorgituka soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somia Jesu tuže moron, ami somorom da. Tuže puno život pon, ami porgota. Dusza jedniak, ami odwegna. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. भयणीन भावनो, जेजूक आमी आमचें जिवीत समोर पयलेलें आसा. ताच्या एकवटान सगळीं आमची चिंतना, सगळी आमची मागणी, सगळ्यो आमच्यो विनंत्यो आतां मनांत आनी काळजांत धरून जेजूच्या एकवटान आतांच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन आतां म्हणया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. पेज 49, भावार्थाचे दोले D5. Dista dopo uno, dista tambrosoro, Sciota Jesu cicu,
दोळे धांपया आनी हे परी जेजूक आमी आजीर जावया. तो आमच्या कुडींत आसा, मनांत आसा आनी ओतम्यांत आसा, म्हणजे आमच्या काळजांत आसा. तो आमकां वेंग मारता. ताचे वेंगेंत वो आमी वेळ सारया. वो भितरलो एकवट आमी केन्नाच सोडची न्ही. ह्या एकवटान सदांच रावलीं तर ताची गोठाय आमकां मेळटली, देवाची गोठाय. आमी किरकोळ मनशां. आनी हे परी आमी ताका सगळेंच आमचें जिवीत भितरलें समोर पळोवया. दुसरे भाशेन सायबान आपलें जिवीत समोर पळोवन तो देव ताचें सगळें वावुरतालो आनी आजून वावरीत आसा. त्याच प्रमाणे आमच्याय जिवितांत ताणें वावुरचें म्हणून आमी त्याच उतरांनी आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया. के दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावडतान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिल्ला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी आमची बावडताची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओक्रिस्ती भावा भयणीकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजळान सुकेस जावं तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसुकूत बसात. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्या जाणांक जेजूच्या ह्या फेस्ताची परबीं. Happy feast to all of you of the Epiphany. दुसरे सुवातेर हांव सगळीं जीं आमकां मदत करतात सगळ्यांक दिनवासता हांव. क्वायर वाचपाक करतात तीं, ही मांडावळ हांगसर करतात तीं, आमची मिडिया, तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉलंटियर्स आसात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कितलीं जाणां आमकां तरेची मदत करतात. खूब जाणां मागतात आमचे पासत. बाकीचे थोडो तरी वार करतात, कितें ना कितें करतात. बाकीचीं आमकां दुडवांची मदत करतात, बाकीचीं वस्तू दितात. ती म्हणटात आमचें नांव सांगिनाकात, कित्याक तें देवान दिलेलें देणी देवाकूच हे परी तुमचे पासत दितात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक हांगसर व्हडा भक्तीन येतात म्हणून तुमकांय देव बरें करूं. आनी जीं कोण मिडियाचेर आख्ख्या संवसारांत हें आमची मिसां पळयतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी परबीं तुमकां ह्या फेस्ताची. आयचें कलेक्शन पळय आसा तें आफ्रिके पासत. तुमी पळय दान दिलेलें आसा तें सगळें आफ्रिकेक वेतलें. आफ्रिका एक व्हडलें म्हणजे राष्ट्र आसा, भरपूर व्हडलें. तो थिंयसर आमी जाणून तीं खूब गरिबायेन जियेतात. तांकां जेजूची वळख ना आजून. तर तांचे पासत वावुरतल्या आमच्या मिशनरांक ही मदत कशी आमी पाठयता. फुडल्या आयतारा दीस जें कलेक्शन जातलें तें पांच जुजेवाचे भक्ती पासत. ती भक्ती वाडोवच्याक ह्या आमच्या गोंयांत तरी भाशेन कलेक्शन आसतली. आमची मिसां तुमी जाणात सोमार ते सोनवार 2 सकाळचीं आसतात, 7 आनी 8.
ह्या मिसान तुमी घेवंक जाता. तुमचें नांव दवरूंक जाय वॉट्सॅपाचेर, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा येतलीं आनी हिंच्या मिसान भाग घेतलीं. तर ह्या नंबराचेर तुमी तुमचें वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक जाता 9075212942. आयताराची मिसां 7, 8, 9, 15, 10, 15 हे भाशेन आसतात. ह्या सुमानांत 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान इतले म्हयने जाले मार्च सांथान आमी थंयसर मीस घेवंक नासलेले, पूण आमच्या गव्हर्मेंटान, गोंयच्या गव्हर्मेंटान तें ताचें हें दुरुस्त करपाक नोये आनी कामी पळय आसलेल्यो त्यो सारक्यो वावडीन गेल्ल्यो, वावय आयलेली थंयसर, वायटी म्हणटात थोडीं जाणां, म्हणून तें सगळ्यांक पिड्यार जाल्लें. तें ह्या वर्सा कोसळटलें आसलेलें, तर ह्या वर्सा तें बांदून घेतलेलें आसा आनी बाकीची मदत केल्या. म्हणून सोयेर म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी थंयसर मीस घेतले हांव. तर आतां ह्या नव्या वर्सान थंयसर सोयेर मीस जातलें 10 वरांचेर आमचे भाशेन. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. तकली सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकले बागोवन आमी आशिर्वाद वो घेवया. देव सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थीर करूं, तुमचो बोरवासो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमचीं काळजां सोंसणीकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमचीं कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आमेन. आनी सोरपुदे देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवान तुमचे सोमें सदां आसूं. आमेन. वचुया. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 113, एज 13. सांग कित्याक कायलाय बालाव. ताच्या आदीं मागणी घेवया सायबाक. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.